नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। पणजे पोटवेंचणुकेचे उमेदवारीक उरले 3 दीस। बीजेपीचो उमेदवार अजून थाराना। प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा हायकमांडाक लागून कळाव, सिद्धार्थ उत्पलाचे लिस्टात नाव। बाबूश पणजे काँग्रेस उमेदवार। पणजे चर्च, मशीद, महालक्ष्मीत दर्शन घेवन बाबुशान भरलो अर्ज। 2.5 वर्सांत पणजेचो आमदार म्हूण ताक सिद्ध करूंक शकता, बाबुशाचो दावो। पणजे जीएसएमाचो उमेदवार सुभाष वेलिंगकार। लोक ताळगांव पणजे सेटिंगाक विटल्यात। बीजेपीन ताळगांव सोडले बाबुशाक। पणजेचे सांस्कृतीक दायज राखपाचे वेलिंगकाराचे उतर। कारवार सीबर्ड नौदळ तळावेली विमानवाहू झुजारी बोट INS विक्रमादित्याच्या कंपार्टमेंटाक बंदरार पावतनाच लागलो उजो। उजो पालयतना नौदळ अधिकाऱ्यांचो जीव गेलो। ब्रिटीश चली स्कारलेटाचे खुनाचे केशीत दोनूय पार्टीचो आर्ग्युमेंट सोंपलो। सॅमसन आनी प्लासिदोच स्कारलेटाचे मरणाक जबाबदार। CBI ठाम, हायकोर्टान निकाल दवरलो राखून। आनी गोंयच्या चलयांनी फुटबॉलांत वयर सरची। भारताचे टिमींत कुशळ खेळगड्यांक उर्बा। अंडर 17त पडूं येता चान्स, म्हणटा कोच मेमोल रॉकी। पणजे उमेदवारी भरूंक 3 दीस उरल्यात। सगळ्यांचे थारले। बीजेपीचो थारना। पक्षाचो दिल्ली हायकमांड खंय बिजी। ताका लागून पणजेचो उमेदवार थारावप लांबणेर पडला म्हूण प्रदेशाध्यक्ष विनय सांगता। सगळे प्रधानमंत्री मोदीची वाराणसी उमेदवारी आनी रोड शोध बिजी। राती उसरा नाजाल्यार शेनवारा उमेदवार थारतलो। बीजेपीन सिद्धार्थ आनी उत्पल पर्रीकराची नांवां धाडल्यात। काँग्रेस आनी आपाचे उमेदवार शुक्रारा पणजे उमेदवारी अर्ज भरून प्रचाराक मेकळे। गोवा सुरक्षा मंचान सुभाष वेलिंगकाराची उमेदवारी जाहीर केली। सोमारा म्हळ्यार अर्ज भरता। मात दिल्लीच्या हायकमांडाक फुरसत नाशिल्ल्यान खंय बीजेपीचे घोडे अडला। आमचे नेते सगळे कालच आमी नांवां धाडल्या। सकाळी ते सगळे वाराणसी आशिल्ले। PMचे रॅली, रोड शो आशिल्लो। आज इव्हनिंग पर्यंत सगळे पावतले दिल्ली, सगळे प्रचार करून। सांजे एखाद्या वेळ किंवा फाल्यां ते नांव डिक्लेअर जातले। एक नाव गेलं का 2 नाव? 2 नांव गेल्या, कारण कार्यकर्त्यांनी नांव सुचयलें त्या प्रमाणे 2 नांव आमी धाडल्या। कॅन्डिडेटाकूय मागीर टायम मेळो जाय न्हू कॅम्पेन करपाक। तशें दोगूय आमचे कॅन्डिडेट डोर टू डोर भोंवल्या लोकसभा इलेक्शनाक। आनीक एरवी भोंवले, पयलीं भोंवले बिफोर इलेक्शन। पत्रक बी वाटपाक घरान घर लोकां पर्यंत पावले। लोकां पर्यंत पावले। शेवटचो एक रावंड आसता। पणजे तसो व्हडलो मतदारसंघ न्ही, बारीक मतदारसंघ, आनी एक 4-5 दिसां भितर ते भोंवून जाता। बाबुशाक खंय हे पयले पणजे बीजेपीन हरयला। कोण एका मतान सुद्धा जिखता जाल्यार तो आमदार, विनयाची जाप। हेजे पयलीं बाबूश पंचरात पणजे मतदारसंघांतल्यान रावल्ले, आनीक तेन्ना तांचो थंय पराभव जाल्लो। येणाऱ्या एका सामनो करपाची भारतीय जनता पक्षाची तयारी आसा। मागीर तो कोणूय कॅन्डिडेट आसूं। तेणी मार्जीन बरीच देंवयली लास्ट टायम जेन्ना रावल्ले म्हणटा। जरी तो हरलो तरी मार्जीन बीजेपीची जी नॉर्मली आसता ती बरीच देंवयल्ली। आज मागीर मुख्यमंत्री रावल्ले, मार्जीन वाडली। आतां बाबुशा लोकसभेक काम केलां पणजे खातीर, आनी आमी केलां। तेन्ना तितूर कळटलें आनी येणाऱ्या इलेक्शनाक कळटलें मार्जीन। शेवटी एक सुद्दां मतां आयलो तो जिखलो। इलेक्शनाक देवला म्हूण सुभाष वेलिंगकाराक बीजेपीचो येवकार। जीएसएमाचो खंय पणजे तितलोसो प्रभाव ना। आमी तेंचें स्वागत करता। तसो भारतीय जनता पक्षा कडेन आमी जावचो ना, कारण तेजे पयलीं बी भाशा सुरक्षा मंचान पणजे कॅन्डिडेट दवरलेलो आनी तांकां कितली मतां मेळ्ळी ती कळ्ळें आसा। तसो आमकां जाल्यार दिसता भारतीय जनता पक्षाचो विजय हो पणजे मतदारसंघांतल्यान निश्चितपणे आसा। सगळे कार्यकर्त्याच्या बळांतल्यान आमी फुडें वतले। पयलीं तेंचे भायले कॅन्डिडेट आसले, आयज स्वता सुभाष रावलो, तेजो तितलो इम्पॅक्ट वाडचो ना। त्या वेळाचेर तेच सगळ्या प्रचार करते कॅन्डिडेट सगळ्याक भोंवताले ते, आनीक त्या हितूंतल्यान सुद्दां त्या वेळाचेर तशें मत पडपाची स्थिती जाली ना। आतां तोच पणजेकार कौल दिसले अशें म्हाका दिसता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।
बाबूश मोन्सेरात पणजे काँग्रेस उमेदवार शुक्रारा ताणें अर्ज भरलो. पयलीं पणजे चर्च मशीद करून महालक्ष्मीचें दर्शन घेतलें. बरोबर विरोधी पक्ष फुडारी बाबू प्रतापसिंग राणे, रवी आनी बाकीचे काँग्रेस फुडारी. 2.5 वर्सांत पणजेचो आमदार म्हूण ताक सिद्ध करूंक शकता म्हूण बाबूश उलयला. पणजे ताचो कॅम्प फुट्टा काय म्हूण विचारल्यार बाबूश म्हणटा अजून खंय इलेक्शनाक 20-22 दीस आसात. I thank the Congress party for basically having faith in me and giving me the Congress ticket to contest this prestigious seat. Some names. First and foremost, the people of Panjim are with me. That is most important. And still there are another 26 days to go before the election. So we have got a long way to travel. See, it is just a start. Let us not go into those lead part of it. I request the people of Panjim basically to support me for a betterment of Panjim. पणजी बरे दीस येतात पळय बाबूच्या BJP is a party. They have got all right to basically feel whoever they want as a candidate. We are fighting an election. I am fighting from a Congress party. So other parties will field their candidates. So be it. तुम्ही एक नोट केले आसतले बाबूच्या रुपानी पणजीच्या बरे दीस येतात कित्याक त्यांनी पयली 2 पॉयंट सांगले आसात. एक म्हळ्यार डेव्हलपमेंट आनी दुसरो म्हळ्यार जॉब. जे पणजीच्या शहरांक जावं सीएम जावन गेले तरी देखून ह्यो गजाली ज्यो बेजीक आसात त्यो उरलेल्यो आसात. आज तालिगांव पळयात आनी तालिगांव पळयत जाल्यार पणजेचे दीस नक्कीच बरे येयला. And the victory is ours. करेक्ट. पण काय ना Definitely, they have not done anything much. आणि बाबू शेतुक्षिणी आमी बेगीन पणजेचे सुंदर हे जे शहर आहा त्याची आनीक प्रगती जातली बऱ्या भशेन. बाबूशा बेश्टी तिकेट दिवं ना. बाबूश बरो कार्यकर्तो तो सीट हाडटलो ही आमकां सगळ्या पणजेकारांक आनी गोंयकारांक खबर आसा म्हणून बाबूशा तिकेट दिला. आनी बाबूश 100% जिखता आनी गोंयांक सरकार काँग्रेसी जाता. सीएम मागीर आमी MLA ठरयतले. MLA ठरयतले. सीएम कोण ते प्रश्न न्हू. MLA न्हू. काँग्रेसचे राज्य जातले हे महत्वाचे. पणजेचो GSMचो उमेदवार सुभाष वेलिंगकार सकाळी पणजे महालक्ष्मीचे दर्शन घेतले उपरांत गोवा सुरक्षा मंचाच्या म्हालगड्या फुडाऱ्यांचे हजेरेंत वेलिंगकाराचे नांवाची घोशणा जाली. लोक खंय ताळगांव पणजे सेटिंगाक विटल्यात. पणजे सीट राखूंक म्हूण BJPन ताळगांव बाबुशाक सोडलें. पणजेचें सांस्कृतीक दायज राखूंक दवरूंक GSMूच जाय. परिकारा विशीं खंय लोकांक आनीक सहानुभूती उरिल्ली ना. गोंयचें राजकारण निवळ करपाक तत्वान आधारिल्लें राजकारण आमकां जाय. आयाराम गयाराम नाका, पयशांचो खेळ नाका. कोणें तरी सुरू करपाक जाय. फक्त जावचें म्हणून प्रत्येक जाण म्हणटा आनी कोण कांय करना अशें चलूंक जायना. म्हणून तुमी तरी आतां आमकां कॅन्डिडेट दियात आनी सगळ्यांच्या मतीन अशें ठरलें की आमकां एक कॅन्डिडेट जर आमी उबो करत जाल्यार ह्या मुहूर्तार आयच्या मुहूर्तार आमी गोंयचें राजकारण निवळ करपाक सुरवात करया. आमचो कॅन्डिडेट सुभाष वेलिंगकार सर हो आमचो गोवा सुरक्षा मंचाचो कॅन्डिडेट पणजेच्यान. पणजेचें राजकारण हें सेटिंगचें राजकारण दुर्दैवान जालें. आपलो सीट टिकोवपा खातीर राजकीय दृश्ट्या काही मतदारसंघ जे बळी दिले गेले कित्याक हांव साक्षीदार ताचो. त्या बळी दिल्ल्या मतदारसंघांनी ताळगांवचो एक मतदारसंघ बळी दिलो. पणजीचें जर पणजी खातीर सेटिंग जर करपाक जर जाय जाल्यार कायमचो बळी ताळगांव मतदारसंघाचो भाजपच्या यादींतल्यान काडून उडोवप आनी दिवप. ते आज तागायत म्हणजे आंदण जणू काय भारतीय जनता पार्टीन विशिश्ट लोकांची महत्वाकांक्षा पूर्ण करपा खातीर दिलें. आज तो परत एकदा ताळगांव मतदारसंघ गोवा सुरक्षा मंच हो घेतल्या शिवाय रावचे ना ही आमची प्रतिज्ञा आसा. पर्रीकारा बद्दल आदरभाव लोकांच्या मनान आसा. पर्रीकार आसतना तो आदरभाव लोकांनी तांच्या अंतयात्रेक जी भीड उमडली तातूंत लोकांनी दाखोवन दिलो आनी ती ताजी पुण्यायी जी काय कितें जें आसा तें पक्षाच्या वाट्याक येवचें ना हें लोकांनी दाखोवन दिलें सिग्नल ताजें.
म्हणजे तांच्या अस्थिदर्शनाचे कार्यक्रम पक्षाक ही ते पुण्याई जोडपा खातीर जे पक्षान केलें ते सगळे कार्यक्रम फ्लॉप जाले. अस्थिदर्शन आणि अस्थि विसर्जनाचे कार्यक्रम. त्यामुळे सहानुभूतीचो अजिबात फायदो हांगा जावचो ना. पणजेकार पणजेचे हित पळयतले. पणजेकार लिगसी जी म्हणटात आमी ती लिगसी जी आसा ही पणजेची लिगसी फॉर द बेटरमेंट ऑफ हें. ती कुटुंबाची लिगसी न्हय, व्यक्तीची लिगसी न्हय. पणजेचें उत्थान जें जावपाक जाय ती लिगसी पणजेची. ती लिगसी सांबाळपाक कोण मनीस योग्य आसा ते पणजेकार ठरयतले. दॅट इज गोईंग टू बी द लिगसी ऑफ पणजी. पणजीची लिगसी एका व्यक्तीची लिगसी ही केन्नाच नाशिल्ली आतां पर्यंतच्या सगळ्या काळांतल्यान आनी खंयच्याच हाजेर नासता. त्यामुळे तसो फायदो मेळचो ना अशें म्हाका दिसता. भारताचे नौदळाची एअरक्राफ्ट करियर विक्रमादित्याचेर कारवार बंदरांत उजो लागलो. हे विमानवाहू बोटीचे एका कंपार्टमेंटाक उजो लागलो. तो पालोवपाचो यत्न करतना नौदळ अधिकाऱ्याचो जीव गेलो. कारवार बंदरांत एंट्री करतनाच बोटीच्या कंपार्टमेंटात उजो लागलो. बोटीवेलो लेफ्टनंट कमांडर DS चौहानान उजो आटापा हाडपाचो यत्न केलो. तितल्यात तो बेशूद पडलो. कारवार नौदळ हॉस्पिटलांत उपचाराक व्हेल्ले कडेन तो गेलो. ब्रिटीश चली स्कारलेटाचे खुनाचे केशीचो दोनूय पार्टीचो शाब्दीक आनी लिखीत आर्ग्युमेंट सोंपलो. CBI आनी बचाव पक्षान आतां मेरेन केल्ले आर्ग्युमेंट शुक्रारा हायकोर्टांत बरोवन दिल्यात. सॅमसन डिसोजा आनी प्लासिदो कार्वालोस स्कारलेटाचे मरणाक जबाबदार म्हूण CBIचो ठाम दावो हायकोर्टान निकाल राखून दवरला. ब्रिटीश चली स्कारलेट किलिंगाचे केशीत चिल्ड्रन्स कोर्टान 23 सप्टेंबर 2016 दिसा सॅमसन डिसोजा आनी प्लासिदो कार्वालोक निर्दोश सोडिल्ले. 2008चे 18 फेब्रुवारीक 15 वर्सांचे अल्पवयीन स्कारलेटाची बॉडी हणजून दर्यावेळेर मेळिल्ली. CBI ह्या निकाला आड हायकोर्टात गेल्ली. शुक्रारा CBI आनी बचाव पक्षान तांचे आर्ग्युमेंट हायकोर्टाक बरोवन दिले. Arguments have been concluded and the written synopses have been filed. Now the matter has been closed for judgment. So after a scrutiny of all the verbal arguments and the written synopsis, the Honorable Court will make a decision on it. प्लासिदोन अल्पवयीन स्कारलेटाक ड्रग्स दिल्ले आनी सॅमसन स्कारलेटा बरोबर निमाणो दिशिल्लो म्हूण CBIन आर्ग्युमेंटात दावो केला. स्कारलेट ड्रग्साक लागून शुद्धीर ना म्हूण खबर आसून सुद्दां सॅमसन ताका दर्यावेळेर तसोच सोडून गेलो असोय CBIन दावो केलो. ट्रायल कोर्टान म्हत्वाच्या पुराव्यांकडेन स्टेटमेंटांकडेन आडनदर केली म्हूण CBIचो आर्ग्युमेंट. Here the basic case was that these people had given her narcotics. She had been assaulted and subsequently her dead body had been found. Now whether she died because of somebody's intention, right, or it was due to a negligence or the other factors. So these were the technical aspects of law which had to be examined. Now the evidence which sort of disclosed these particular facts has to be looked at from a technical point of the Indian Evidence Act and the Criminal Procedure Code. So that has to be appreciated and which will be done by the High Court. स्कारलेटाच्या मरणाचे प्रकरण नॅशनल मिडियातूय बरेच तेंप गाजलें. इशू ब्रिटीश दुतावासानूय लावन धरिल्लो. आर्ग्युमेंट आयकून हायकोर्टान निकाल राखून दवरला. गिमाची सुटी 6 माया सावन सुरू जाता. ताका लागून घडयेन निकाल फुडल्या सप्तकात येवंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पणजे पोट वेंचणुकेक आपाचो वाल्मिकी नायक उमेदवार. वाल्मिकीन शुक्रारा उमेदवारी अर्ज भरलो. लोक BJP आनी काँग्रेस दोनूय पक्षांत विटल्यात. आतां लोकांक खंय आपाचो एकूच पर्याय आप पणजेचो जाहीरनामोय उजवाडपाचो आसा. आज हांवें पणजे मतदारसंघांच्यान बायपोल जो जावपाचो आसा ताच्या खातीर नॉमिनेशन फायल केलें. फायल करच्या पयलीं आमी जे मार्टियर्स मेमोरियल आसा आझाद मैदानाचेर थंय पांयां पडून आयले. आमचो अरविंद केजरीवाल सदांच म्हणटा ये आझादी की दुसरी लढाई है. लोकांक आज पर्याय आसा आनी तो आसा आम आदमी पार्टी. हाज्या पयलीं फक्त BJP आनी काँग्रेस आशिल्ले. आज BJP कोणाक नाका पणजेन. भारतान सगळ्या भारतान कोणाक नाका. आज जो काँग्रेसीचो उमेदवार आसा तो कोण तो तुमी सगळे वळखतात आनी हाजी हिस्ट्री सगळ्यांक खबर आसा. ताजी क्रिमिनल हिस्ट्री सगळ्यांक खबर आसा.
ताज्या बद्दल उलोवपाची म्हाका गरज सुद्दां ना. आनी आज इट इज इम्पॉर्टंट टू डिफेट BJP. हांव सगळ्या पणजेकारांक मागता की सगळे युनायट जावन बरोबर येवन आज दोनूय BJP आनी काँग्रेस रिजेक्ट करुया आनी खरें सामान्य लोकांची पार्टी जी आसा आम आदमी पार्टी तांकां जिखोवन हाडुया. वेंचणुकेचे ड्युटे उपरांत दुसरे दिसा खाजगी शाळा आनी आस्थापनां तशेंच सरकार संचलीत संस्थांक कायद्यान सुटी आसूंक जाय. मात गोंयांत तशी सुटी दिनात म्हूण आपान इश्यू केला. All the schools and colleges and other private institutions like LIC आणि जी corporations आसा त्यांच्या स्टाफाक दुसरे दिसा डायरेक्ट कामार यो म्हणून जबरदस्ती केल्या आणि दिस इज नॉट करेक्ट. आम आदमी पार्टी ह्या गोष्टीचो निषेध करता आणि मागता की जेन्ना जेन्ना हे टिचर्स बाकीच्या कॉर्पोरेशनाचे स्टाफ ड्युटेचेर आसता फॉर 30 hours 48 hours दे कंपल्सरीली नीड one day's rest next day and that is mentioned in the ECI guidelines. This was not followed. I hope Election Commission in Goa will take appropriate action. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकारा वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. गोंयच्यो चलयो फुटबॉलांत वयर सरल्यार भारतीय टिमींत फुडल्या वर्साचे अंडर-17 वर्ल्ड कपात चान्स मेळटलो अशें कोच मेमूल रॉकी म्हणटा. सध्या गोंयचें एकूच चली मिशेल कास्ताना भारताचे टिमींत खेळटा. सेजा वेदांता वुमन्स फुटबॉल लिगांतल्यान चलयांक फुटबॉलांत उर्बा मेळ्ळ्या म्हूण मेमोलान वेदांताचे कामाची तोखणाय केली. I was a player myself. I played for so many years for Goa. I played for the country. I think Goa has the potential, and with the help of the leagues or the tournaments what are happening in Goa, which will help the girls to develop. It's only again for me, it's always the belief in your own self. If you want to do it, you will do it. So the players in Goa needs to work on that. And in Goa, we have a lot of other sports, lot of other activities involved. So the girls are into all. I think once they start believing this is their key sports and they need to take it up as a professionalism, I think a lot of things are happening. Only it's yourself you need to do it. And as Vedanta League has started, I think that is highlighting women's football from in India. The Goa is highlighted from there. And now as a good news that one of the team is playing IWL. So after this is the third edition and this is the first edition where Goan team is there. So it's good for us. If they are good enough, they will be a part of it. People like us, we can just imagine and go out and watch the matches, enjoy it. That's it. I think hopefully if you think ask about Goan, I will be very interested to see at least one or two Goans being in part of the World Cup team. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.